भियो दिवचलच्या ऑलिव्ह ट्री लर्निंग शाळेत बाजार डे व्हडा उमेदीन मनयलो. शाळेच्या माणकुल्या भुरग्यांनी तांबडी, मोळो आनी हेर वेगवेगळ्या प्रकारची गांवठी भाजी बाजारात विकपाक दवरिल्ली. खाद्यपदार्थ आनी दिसपट्ट्या गरजेच्यो हेर वस्तू बाजारात विकपाक उपलब्ध आशिल्ल्यो. ह्या बाजाराक पालकांनी बरोच प्रतिसाद दिलो. भाजी आनी हेर वस्तू विकत घेवन भुरग्यांची उर्बा वाडयली. शाळेच्या संचालक मंडळान लेगीत बाजाराक भेट दिवन खरेदी केली. ₹10. How much? For how much you will give for me? Fixed rate? No wholesale rate for me. It's a fresh, you say? Fresh. आज आमचे ऑलिव्ह ट्री स्कूल प्री प्रायमरी आणि प्रायमरी स्कुलाचे बाजार डे आमी आज सेलिब्रेट करता. त्या निमतान आयज सगळे ल्हान ल्हान भुरगीं प्रायमरी आणि प्री प्रायमरीच्यो सगळे ल्हान ल्हान भुरग्यांनी एक बाजार बसयला हांगा. ते आपल्या घरा कडल्यान किंवा बाजारांतल्यान बारीक सारीक सामाना हाडून आनी एक स्टॉलां घातल्या सगळ्यांक. हे करपाचो एकूच उद्देश आमचो असो की बारीक भुरग्यांक वेपाराचो एक सुरवात आतांच्या वेपारा बद्दल पयशांची देवाण घेवणा बद्दल बारीकशी एक म्हायती तांकां मेळोंक जाय. ही अशें एक बारीकसो प्रोग्राम आमी घडोवन हाडपाचो प्रयत्न केला आनी तेजे आमचे सगळ्या पेरंट्सांनी आमकां सहकार्य दिलां आनी सगळ्या लोकांनी आमकां बरो सपोर्ट केला आनी बऱ्या पद्दतीन आमी आतां सुरवात केला. फर्स्ट टाइम न्हय हो आमी हांगा फर्स्ट टायम केला. हेच्या पयलीं आमी बिचोले आमच्या पयलींचे क्लासीन आमी केल्ले आनी ह्या आतां मातसो व्हडलो जाग्याचेर आमी फर्स्ट टायम केला. भुरग्यांपेक्षा आमी चड एक्सायटेड आसली की भुरग्यांक कितें हांगासरल्यान शिकोवंक गावतलें आनी खरोच म्हणजे एक्सपिरियन्स म्हणजे खूब बरो आहा. भुरग्यांक आयज कळ्ळें की कितें घेवपाचें, बार्गेन कशें करपाचें, पयशे कशे घेवपाचे. येयले समजा ₹100 नाल्यार त्या वस्तूची समजा रेट आसा ₹40 नाल्यार ₹60 कशे रिटर्न दिवपाचे हें शिकले. आनी म्हाका दिसता आयच्या ह्या बाजार डेचो जो मोटीव जो आहा तो फुलफील जाल्लो आसा. थँक्यू.